मेळ्या सकट लागी सर्या आमचे ताळे हे करया मोरे खोगोळसिया ओर्ता येतलानी सोद्या फुला एकठांय करया तांचो एक मुकुट गुंत्या आनी मायेक दिव्या सकल सांगाता मेळ्या सकट लागी सर्या आमचे ताळ हे करया मोरे खोगोळसिया फाल्यां भितर भावतेली येशून तेया बोळी फुलां जर खंय मेळटेली मोरे फावो जाली ओर्ता येतलानी सोद्या फुलां एकठांय करया तांचो एक मुकुट गुंत्या आनी मायेक दिव्या सकल सांगाता मेळ्या सकल लागी सर्या बल्का मोरयेते सर म्हज्या मोगाचें गुड मॉर्निंग भुरग्यानो. आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा मोरयेचें कांतावीन काळीज आमच्या क्रिस्ती जिविता प्रेरण. मोरयेचें कांतावीन काळीज आमच्या क्रिस्ती जिविताक प्रेरण. आनी आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो बागी जावन आसा नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. म्हजें सांगता म्हणा नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. ह्या बागीक आनी मोरये माय कितें संबंद आसा? जेजू म्हणालो दोंगरांत शर्मा वेळार नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. ह्या उतराचेर आदारून एक बागीवंत सांत अशें म्हणटा मोरयेन क्रिस्ताक आपणाच्या गर्भांत जल्म दिवच्या आदींच तिणें आपल्या काळजांत क्रिस्ता स्विकार केल्लें. म्हणजे तिचें काळीज इतलें नितळ आसलें की ती आपणा पासून कितेंच तिणें चिंतूंक ना, करूंक ना वा भोगूंक ना. बागार हर एक संगती ती देवा पासत, देवा पुता पासत आनी पवित्रिंदादी पासत तिणें केल्लें. तिचे थंय तेग जण देव बाप पूत आनी पवित्रात्मो हाजीर आशिल्ले. तर मोरी माय आमच्या क्रिस्ती जिवा कशें प्रेरण जाता? मोरी माय आनी मोरयेचें काळीज पयल्यान पयलें आमी नितळ आसाचें आमच्या चिंतनांनी, आमच्या करण्यांनी आनी तशेंच आमच्या उतरांनी. भुरगीं आवय बापाय तावन शिकता वय तुमी शिकचे पापा मम्मी तावन न्ही. तशेंच जेजूय आपणाच्या आवय बापाय तावन शिकलो. जर तर तुमी जेजूचें जिवीत पळयलें तर जेजू हेरां पासत आपणाकच त्याग करता. जेजू हेरां पासत आपणाकच खाली करता. जेजू हेरांचो मोग करता. हर एकल्याचो स्वार्थ नासतना सेवा करता. तशेंच मोरी जाली. जेन्ना मोरयेक कळटा की एलिझाबेथ गर्भेस आसा ती धवान धवी एलिझाबेथाच्या सेवेक गेली. जेन्ना कानाशारान वायनो जालो तेन्ना जेजून मोरयेचें उतार आयकलें. केन्ना कुर्साच्या मरणा वेळारी मोरयो घोस्रावली कित्याक तिका कळीत आसली देवाची खुशी. हर एका कश्टा वेळार हर एका सुखा वेळार मोरयेचें काळीज नितळच उरलें. ती कोणाकच जोर करूंक ना, शिराप घालूंक ना. बागार ती तिचे पवित्रकाय आनी नितळाय सांबाळून वयलें. तर मोगाच्यानो आज
मोरयेचे आदर्श घेवन आमी सर्वांनी एका काळजान आनी एका मनान मोरयेक अनुकरण करूंक प्रयत्न करया. एक वा अनेक शेगून मुखांत्र आमी मोरयेक आनीकी लागीं जावया. आमेन. नमान मरे कृपया मरले सम तुजे सांगता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल जी गुशीचे जेजू. आम्हा बसत विनंती कर बळोक मोरये क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावस आमच्या खातीर प्रार्थया. मोरये आमचे मोगाळी माये, तूं कशें जेजूची आवय तशेंच आमच्याय कुटुंबाची आवय. तुवें कशें जेजूक भावार्थान देवबिरांतेन विधेयपणांत आनी जन्मयेन वाडयलो तशें आमच्या भुरग्यांक ह्याच शेगुणांनी वाडोवंक आमच्या वडिलांक शिकय. तुका मान करच्या ह्या वखदां आमच्या नेणतुल्या भुरग्यांक तुज्या मोगान भर. तांच्या बऱ्या फुडाराक लौकीक शिकपान तांणी वाडटाना भावार्थाच्या करण्याद्वारे दैवीकपणांत वाडोवंक तांकां बेसावणे बोर म्हूण मागता. तुजे पुता जेजूचे नांवी. मोरये हो गोळसिया विकाता वर्णिया गायनाई चे सोडो सर्गारास्ते बोरो. मोरये हो गोळसिया मोरये तुंगे फूल परमोडी बसोबे पसळी पेचे मायेवुसो जेजूच्या मोगासो. मोरये हो गोळसिया मोरये सर्गेंच्या दिसासो आम्रोर्त गनासो दिस्तुका मान कयता चंद्रमाये वर्णिता. मोरये हो गोळसिया मोरये. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरये आशिर्वाद देव आमकां भगवंत क्रिस्ताचे करुवे आमकां आमचे देवा आमच्या म्हटले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.